Join Select Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Select Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. सरपंचान पंचायतीन ऑर्डर काडलोली ती बंद करपा जाय आनी वेकेट करपाचें कित्याक एक कुडके पडलो म्हण आनी आमी जाणात स्लोली कुडके पडटात म्हण सो हांवें सांगलां आयज सकाळीं मेळ्या आनी त्या लोकांनी पासून म्हाका हांवें सांगलां कितें आमचो प्रोग्राम कितको फायल अप्रूव करतले आनी कोण आहात ते तांकां रिहॅबिलिटेट करतले म्हणून थोड्या लोकांचें एक मातशें आशिल्लें भंय आशिल्लो डेली आहात ते विकतात ते नुस्तें वा भाजी कित्याक तांकां शॉप अशें करून दुकान म्हूण ना ते बसतात म्हूण आतां जागो नासतलो बसपाक सो हांवें तांकां सांगलां ते मातशें पंचायतीक मेळ मागीर हांव डिस्कस करता पंचायतीक हे लोकांक कितको रिहॅबिलिटेट आनी खूंय रिहॅबिलिटेट टेम्पररी खूंय दिवपा जागो आनी आनीक एक हांवें म्हणलां हांव एक पाटी ती फायल GSIDC को पावली हांव ते GSIDC इंजिनियर हाडटा जात ते बरें कोतले आमी कित्याक आमचें ट्रिमींग करूं जाय जाल्यार ते ओयली कित्याक वयरसून लोड आहा जाल्यार पटले आनी लोड रिड्यूस केले जाल्यार मागीर स्टेबिलिटीचे पळोवया आमी आनी त्या प्रमाणे आमच्यान अंटील आमचे मार्केटाचें काम डिमोलिशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जाता त्या प्रमाणे आमच्यांनी तांकां परत बसोवपा जाय जाल्यार आमी चॅक करतले सो म्हूण आतां सद्या गरज आहा कित्याक हांवें तांकां एक्सप्लेन केलां कित्याक आमगे मनान आहा लोकांचे भलायकी चिंतपाक आनी लोकांचे बरें चिंतपाक आनी एक मिस्टेक जाली जाल्यार कोण आहा जाल्यार भितर आनी कितें पडलें जाल्यार कोणा मार लागलो फ्रॅक्चर जालो मेलो जाल्यार आमकां तसलें नाका आनी ते ब्लेम डायरेक्टली पंचायतीच्यान म्हजेर येतले म्हणून सो हांवें म्हणलां आनी तुमी चिंतात म्हणलें सोंपें आहा सांगपा ना हें आनी तें म्हण म्हाका नाका कोणाची लायफ गेल्ली म्हण आनी कोणाक कितें डॅमेज जाल्लें म्हण देखून मागीर तें समजलें आनी आमी चिंतले आतां रोखडें हांव फायल ती पुश करून सरकाराचें हें घेवन नेक्स्ट वीक ते हांवें सांगलां आनीक एक रिव्यू मिटींग घेया कित्याक हांवें सांगलां पंचायती फुडें वसात आनी तुमी तुमगे हें मानात थिंगा कितें आहा तें तुमगे ऑब्जेक्शन्स आनी तुमगे सजेशन्स आनी प्रोपोजल तुमचें कितें आहा ऑर डिमांड सो ते पंचायतीक मागीर तें डिस्कस करून आमी मागीर नेक्स्ट सॅटर्डे हांवें सांगलां मेळया म्हूण कित्याक बेश्टेन आयज मिटींग केली म्हूण आनी फाल्यां विसरपाक येतलें न्ही हांव टायम टू टायम शेड्यूल करतलो आमकां खंय दिवंक जाय आसलो पोटा पुरतो कितें रे खरें म्हणल्यार पयलीं अरेंजमेंट करूंक जाय अशें करूंक जाय आसलो कांयच सांगूंक ना अचानक कितें कुडके पडले न्ही सिटीचे सायडीक ते आतां 10 वर्सां जाले पडटा ते अशें मार्केटाचें घट आहा तेन्ना कोसळोंक जाल्ले 5 दिसां भितर कोसळोंक जाल्ले पावस पडला त्या हिसपान आतां म्हयनो जालो कितें हें कितें ते आपणाचेर बोल घेयना तांकां विचारलें तुमचें कितें आसा सगळें प्लान कितें तें आमकां मागीर पळोवया तें तांकां रे तुमी पयलीं खाली करा जाल्यार आमी म्हणलें पत्री मारून बंद करतले कांय तो तुमकां काडूंक मेळचें ना आमकां आतां खंयसर आमी म्हातारी पळय बाबा आमकां खंयसर बसतली रे पुता आमी हेंवूय खंय बंद करता जाल्यार थंय तरी बसूंक थंय तरी बसूंक गावतली आमी खंय बसतली तुमकां नोटीस केन्ना येयला आतां आमकां नोटीस येवंकूच ना जाल्यार हे आतां हांगर येयले तेन्ना सांगता हें मारल्या म्हणून नोटीस मारल्या म्हणून सान्नेच्यान बसूंक ना चारांक खंय बंद करता म्हणून तेंच्यांनी तुमकां कांय सांगूंक ना कांयच सांगूंक ना आमकां दुसरे कडेन खंयसर बी कितें आयज मिटींग बीन कितें आसा म्हणून आयकलां ना तें हांव बाबा न्हू पळय कोण मिटिंगेक घातली तांकां खबर आसतली म्हाका कितें भिता हांवें कितें सजेस्ट केल्लें तांकां की हे आतां मार्केट जालें म्हणटच एक रस्त्यारूच एक शेड घालपाचो म्हणून एक टेम्पररी शेड आनी मेन म्हणल्यार आल्दोना मार्केट म्हणल्यार कितें ही कोण नुस्तें विकतात आनी तरकारी विकतात आनी फ्रूट विकतात तांकां थंय एकोमोडेट करपाचें बाकीचे जे कोण शॉप आहा तांच्यान भाड्याक खंय तरी शॉप घेवं येतात तांकां कितें हेल्प करूं येता पंचायतान कितें भाड्याचें कितें घालून सो येतो तांणी शेड हे रस्त्यार तर घाल्लें बरें एक शेड दोगांयकूय तर सगळ्यांकूय तर थंय बसून मेवलें तितलेंच पुरो आहलें मागीर हे मार्केट इमिजिएटली ताबडतोब मोडून हांगा आनीक एक शेड घालपाचें आमकां बिल्डींग नाका हांगा बिल्डींग म्हणजे प्रॉब्लम मागीर आनी बरो एक शेड घालपाचो जी अशी बरे भशेन सगळ्यांनी बसूं येता हे मेन मार्केट म्हणजे कितें लोकांक बसपाक हांगा शॉपांक न्ही सो हे म्हज्या मनान हांव MLA कडसून सांगतलो की बाबा अशें अशें आमी करपाक जाय शेड घालपाक चड टायम लागतलो एक 15 दीस लागतले ते रोखडेच घालूं येता आनी मागीर सगळ्यांक ते भायर शिफ्ट करूं येता बरे भशेन बरें शेड बांदून
हाली आयज टायम दिला तेका 4 सुमार हाली करून आमी सगळे. तूं आतां कितकी वर्सां जालीं बसता हांगा? आमचो सासूबाई बसलो 45 years. आतां दुसरे कडेन कितें अरेंजमेंट बी करता म्हटल्यार तुमकां अशें? ते कांय सांगना तेणी आयज मिटींग आमी सांगल्या 10:30. सुरक्षा आनी तांचें बरेपण हे दोनूय मनान घेवन आमी कितें डिसिजन घेवपाक जाय. म्हजें चिंतप मातशें दुसरे भाशेन आसा. म्हाका व्हडली बिल्डींग म्हणल्यार म्हाका कितें आवडना आनी खुबशे लोकांक व्हडली बिल्डींग म्हणल्यार प्रॉब्लम. म्हज्या मनान कितें मार्केट म्हणल्यार अशे भाशेन शेड. सो आतां दोन गोश्टी आहा. एक आतां आमी कितें करतले आनी मागीर आतां जालें म्हणटच कितें सेटलमेंट जालो मागीर कितें करतले. तर म्हज्या मनान एक आसा की मार्केट जालो म्हणटच रस्तो आहा तो आतां बंद करपाचो आनी थंयसर एक टेम्पररी शेड घालून घेवपाची. हे जे कोण आतां नुस्तें विकता तरकारी विकता ताका थंय बसोवपाचें. आनी मागीर हे जे तुमी मार्केट आतां करंट आहा ते मोडपाचें आनी थंयसर एक सिंपल सादी एक शेड घालपाची. कोण बसतले थंय मेन बसतले नुस्तें विकता ते आनी वेजिटेबल विकता पळय ते. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.